विशेष सत्तरी गोवा हांगासर एक कॅम्प भरून हाडलेलो आसा आनी ह्या कॅम्पान आयज आमी बिचोले आरटीओ ऑफिस म्हणजे ऑफिसाचे स्टाफ आमी हांगा येवन आमचे सर्विसीस ज्यो कितें आसा त्यो तुमच्या मेरेन पावोवपाक आमी ट्राय केला आनी आमच्यो सर्विसी दितना आमी चड करून ड्रायव्हिंग लायसन्साचें लर्निंग आसता पळय लर्निंग लायसन्स काडपाचें ती सर्वीस आमकां आयज हांगा अवेल करून दिल्या आनी खुबश्या भुरग्यांनी हांगा येवन ती सर्विसीस अवेल केल्ल्यो आसा तशेंच हांव तुमचे कडेन मागता की जाता तितले चड भुरग्यां कडेन अवेरनेस स्प्रेड करा आनी हे सर्विसीस तुमी घेवन लर्निंग लायसन्स काडचें आनी रस्त्यार जेन्ना गाडी चलयतले तेन्ना ड्रायव्हिंग लायसन्स आसल्यारूच गाडी चलोवची कित्याक आयज इतके रस्त्यार एक्सिडेंट वाडल्या आनी तुमकां खबर आसतलें की एक लायसन्स ना आनी एक्सिडेंट जालो जाल्यार तुमचेर खूब वायट परिणाम पडटा ओके समज पूर्ण गोवा आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा ही चळवळ 2020 स्टार्ट जाल्ली आमच्या सरकारान गोवा सरकारान ही योजना स्टार्ट केल्ली ही स्वयंपूर्ण गोवा करपाचो सरकारचो हेतू इतलोच आसा की आमच्या सरकारा कडेन स्किमी खूब आसा पण ते लोकां कडेन पावनासले ते गांवांत पावनासले लास्ट मनशा कडेन पावनासले तेका लागून सरकारान स्वयंपूर्ण गोवा ही योजना हाडली आनी स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून म्हाका हांगासर आमच्या भाऊच पंचायत सत्तरी हांगा अपॉयंट केलो हांव आयज 3 वर्सां हांगासर स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करता आयज तेच स्वयंपूर्ण गोवा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवाच्या माध्यमातून आयज आमी हांगासर आयज विलेज पंचायत माऊस स्पेशल कॅम्प हांगा दवरलेलो आसा आनी तो स्पेशल कॅम्पाक आमी सगळे आमी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक हांगा आपयल्ले आसा तेचे टिमीक आपयल्ले आसा जेणे करून आमच्या लोकांक ही सर्वीस डायरेक्ट डोर स्टेप कशी म्हणजे पंचायतीसून मेळपा खातीर आमी हे आयज हो कॅम्प हांगा ऑर्गनायज केल्लो आसा